नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आयची कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आयची कार्यक्रम एक नवीन कार्यक्रम आयक गो पोरी. ही पोरी तुमगेल घरांतूय आसा पुरो न्हय तुमगेले शेजारची घरांतूय आसा पुरो. पोरी म्हळ्यार कौमार्याचे एक स्थितींत आसूचे एक चेले चेडू म्हळ्यार सानपणातून म्हळ्यार सान बाल्यावस्थासून कौमार्याक पायर दवत असती आनी ती यौवनावस्थेक वच्चाक आनी काही सुमार काळ आसा ताजी मध्य वयली एक स्थिती कौमार्याची. तसल कौमार्या अवस्थेंत आसूचे चेलये चेडाल बद्दल आजी आमी हांगा उलोवचे एक कार्यक्रम संवाद करचे कार्यक्रम. कसले बा चेलये चेडू कौमार्य म्हण तुमकां आश्चर्य दिसता पुरो. कौमार्याक पाय दवरत आसूचे चेलये चेडू ते एक अर्ध फुल्लेले एक कळशी. ते कळ पूर्ती फुल्लून एक चंद फूल जावन मुखारसून फळ जावन तशीच ताजे वंश विस्तार जात वचूका जाल्यार त्या कळ्याक म्हळ्यार त्या झाड्याक लायक सुर्याल वत वारे उदक सारे हे पुरा जावका जाता. इतले पुरा आसल्यार किड्या बाद आसा पुरो न्हय आनी कसले मुये बाद आसा पुरो. असल पुराय बादा अडकळी पुराय एदुरसून घेवन ते फूल चंद जावन ते कळ फूल जावन फुल्लूका जाल्यार कसल कोरयेत म्हळेले एक विचार विनिमय करूक आजी आमगेलोटू आमगेले स्टुडियोंतू लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियोंतू उपस्थित आसाची श्रीमती सुमती पै. नमस्कार सुमती पै, तुमकां आमगेले आयची कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. श्रीमती सुमती पै तांणी आप्त समालोचकी आनी जीवन कौशल तरबेतदार तांगेलोटू हे कौमार्याक पाय दवरलेले पोरयांगेले विशयू आमी संवाद करचे फुडें तांगेल बद्दल एक सान एक परिचय करून दिता. श्रीमती सुमती पै मंगळूर महेश PU कॉलेजांतू इंग्लिश प्राध्यापकी जावन आसून अर्थांतू हे कॉलेजाचे प्रांशुपाल जावन नेमक जाल्यांची तुमकां अभिनंदन. तशेंच शिक्षण क्षेत्रांतू सुमार 22 वर्सांचे अनुभव तांगेलो. इंग्लिश MA, सोशियोलॉजी MA, एप्लायड सायकॉलॉजींतू MSc, फ्रीलॅन्स कावन्सिलर, तरबेतदार, न्यूरो लिंग्विस्टीक प्रोग्रामींग प्रॅक्टिशनर. हे अशी म्हळ्यार कसल म्हूण मागीर तांगेले आमी नेमगोया. जीवन कौशल तरबेतदार, शिक्षकांक विद्यार्थींक हावस बापसूंक तरबेत दिताची. कौमार्यावस्थेचे चेलये चेडवांक तांगेल समस्येक परिहार दिवच्यांतू विशेष परिणती. चेडवांक कशी वाडोवका म्हळेल विचारांतू कुटुंब प्रबोधन म्हळेल संस्थेंतू किशोरी म्हळेल एक कार्यक्रमूय तांणी चलायसून दिता आसाची. हांतू हावस बापसूकय मार्गदर्शन दिताची. त्यानंतर शिक्षकांक शाळेची कक्षा भितवेल म्हळ्यार क्लासा भितरी चेडवाले कशे तांकां नियंत्रण कोरका, तांगेल विविध रितीचे समस्या कशे परिहार कोरका हे पुराय तांणी तांगेले असल एक कार्यागार तांणी चलायसून तांकां तरबेत दिताची. आयक गो पोरी कार्यक्रमांतू कौमार्या अवस्थेची चेलये चेडवाल पळवण पंथाह्वान परिहार हाजे बद्दल उलोवचे फुडें सुमती पै तुमी आमगेल वीक्षकांक सांग्याची घरांतू एक चेलये चेडू जाल्ले म्हणटना चेडावत भाग्यलक्ष्मी आयली म्हणून म्हणटाची जाल्यार बद जावन हावस बापसूल मनांत कसं आसता बद भाग्यलक्ष्मी आयली वे न्हय हेची लेवारडी कोण दिवच्याक म्हळ्यार मस्त खर्च आसता. देणे म्हूण आतां कॅशा रुपार नाय जाल्यार भांगर आनी कसं घे म्हूण सांगून एक चेले चेडू वारडीक म्हळ्यार मस्त खर्च आसा आनी चेले चेडाल जबाबदारी म्हळ्यार मस्त होडी. तशें आसतना हावस बापसूल मनस्थिती कशी आसता
बदा जावन भाग्यलक्ष्मी आयल्या म्हूण लेखतागी कशी तांगेली जबाबदारी कसली तुम्ही सांगला म्हणकेची एक काल आशिल्लो चेल्ल्या चेडू जावका चेल्ल्या चेडू जाल्ला मात्र एक संभ्रमो तो आमगेल वंशोधारको म्हूण सांगून जाल्यार म्हाका दिसचे कसं म्हळ्यार आत्ताचे एक पेरंट्स जाला हांव इंटरॅक्शन करतना हे टायम चेंज जाला तांगेल मेंटॅलिटी वर्कीन चेंज जाला एक महालक्ष्मी आयली देवते आयली म्हूण सांगता ती आनी एक थियरॉटिकली म्हूण न्हय इवन प्रॅक्टिकली जाल्यार कितलेकी जन म्हणटा ती एक चिले चेडू घरा जन्म येवचे म्हळ्यार एक आवसो जन्म आयला म्हणके म्हणून आमी संबोधन करताना वरकेन एक 4-5 वर्सां चेडा वरकेन आमी ಏನಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ म्हणून आमी सांगचे आसा म्हळ्यार एक मात्र स्वरूप पळोवचे एक संस्कृती आमगेले आनी एक कसं म्हण सांगल्यार चिले चेडू एक नंदादीपशी नंदादीप कशी त्या जोडणो सकड कडेन एक उजवाड दितके तशीच ह्या चिल्ली वरकेन सगळे जाल्लेले एक घरां आसच्या पुरो दिल्लेले घरां आसच्या पुरो ती उजवाड दिता अर्थ मस्त पेरेंट्स जाला हांव इंटरॅक्शन करून उलयतना म्हाका कसं दिशिल्लें म्हळ्यार ओके इन जनरल म्हणून हांव सांगचें जायना पुरा जनय म्हणून सांगचें जायना जाल्यार मॅक्झिमम एक 60 to 70% आतां पेरेंट्स जाला मेंटॅलिटी चेंज जाला एस्पेशली सिटीन तशिल्ल्या तांणी कसं म्हणटा म्हळ्यार चिले चेडू आमकां जावका म्हणून आशी पावतले आतां मस्त जन आसता ती आनी चिले चेडू आमकां एज्युकेशन दिवका चल्लाल म्हणके तांकां शिकोवका म्हणल्यार एक मनोभावन आशिल्ली आतां पेरेंट्स आसा ती एक चिल्ल जातरी आमगेल घराचें एक वातावरण बदल जाल्लें आमगेल मनस्थिती बदल जाल्ले एक जिवनाक एक अर्थ आयला म्हणून कितलेके जन आनम सांगता ते आर्ता एक बामण बायल म्हाका मेळ्ळेली ते 2-3 वर्स जावन आसच्या पुरो हॉर्डीक जावन तर बापूस म्हणटास पुड्या ताका मस्त कोप आशिल्ले खंय मस्त कोप कसं उरलेले उतरा पुरा कोपचे बायलेला कोपचे आनमाला कोपचे पुरा आशिल्ले बायलेक करकर लागून गेलेले हागेल कोपा निमित्त ते ती सांगता अथवा चेडू जातरी चिले चेडू जातरी कंप्लीट चेंज जाला एक सॉफ्ट स्पोकन मनुष्य जालो तो तेका तो म्हणटा वय आमगेल घरकड एक मिराकल जाला एक वंडरफूल एक्सपिरियन्स एक चिले चेडू आमगेल घरकड आयले निमित्त म्हाका ते एक तितले सेन्सिटीव चेडूक कशी हँडल करका म्हूण सांगून हांव एक नमना सॉफ्ट जाल्लो म्हूण सांगून तो सांगतास म्हाका ते आयकून बद खुशी जाल्ले इता म्हळ्यार कितलेकी चेंज आसा आमगेल्या घरा वातावरणांत चिल्ल्याक एक्सेप्ट करची आसले ते फुडली काळ जाल्ल्यात दाण्या खातीर चिल्यांक उपद्रव दिवचे की आसच्या पुरो एके तांकां एज्युकेशन पेटर्नशें आसच्या पुरो एके तांणी रांदप करच्या मात्र सीमित तांकां भायचे कसले एक्सपोजर आसचेनाच ते पुरो फुडें जाल्ले बट आतां टायम चेंज जाता स्लोली आनी एक कसं म्हळ्यार आवसूल आनी एक चेरडाल संबंद त्या एक बांधव्य कशेंच म्हळ्यार आवसूक धुव एक प्रपंच धुवेक आवसू एक प्रपंच आवसून दिवचे त्या एक प्रिती अक्करे वात्सल्य सगळेच ते धुवेले एक जीवमान पूर्ती ती भावनात्मक जावन एक स्ट्रॉंग जावच्याक एक कारण जाता एक ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ एक ಲೈನ್ ಆಸೆ एक ಪದಾಚೆ ಮಾಕ ಇಟ್ಲಿ ಚಂದ ಕೀತ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಏಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಳು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಏಕೆ ಮನ್ಸಂಗನು ಹಂತು ದೋನ್ ಅರ್ಥಸ್ ಮಿಗೇಲ್ ಚಿಲಿಯ ಚರಡು ಶುಭ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಚೇಕ ಸಂಕೇತ ಮನ್ಸಂಗನು ಕನ್ನಡಿ ಮಣಕೆ ಶುಭ್ರ ಮಣು त्या चेरडू अनेक कन्नडी आमी कशी जोपान कोण दवरताकी तशीची आमगेल चेरडावर केन एक चिले चेरडू जन्म दिवचे मात्र आमगेले कर्तव्य न्ही त्या संस्कार दिवन त्या लायक रितीर वड्डूच वरकेन आमगेले एक कर्तव्य एक जबाबदारी ह्या कुटुंबेक मात्र न्हय ह्या समाजाक वरकेन एक लायक चेरडाक दिवचे एक लायक व्यक्ती दिवचे जबाबदारी आमगेल्या म्हूण सांगून हांव लेखता एक लायक संस्कार दिवची जबाबदारी वरकेन आनमाला आसता संस्कार म्हळी तुमी कसल संस्कार दिव का चेलिये चेरडा तुम्ही चेलिये चेरडा दिवचे संस्कार न्ही घरान तूं जाल्लो चेल्ल्याक दिवचे संस्कारान तूं फरक आसगी फरक कोरकागी कशी संस्कार म्हणटना फर्स्ट हांव चिले चेरडवाल विशय उलयतना एक धू जावन अक्क जावन तंगी जावन मागीर एक बायल जावन सून जावन आवस जावन विंगड विंगड रितीचे एक कर्तव्य एक रोल प्ले म्हणटा ती तीण ते निर्वहिसूचे एक रीत आसता ते अत्युद्भुत म्हूण सांगता म्हण सांगल्यार ताका एक एक्सप्लेनेशन दिवच्याक वर्ड्स पावना म्हणटा म्हळ्यार कितले एक रोल्स ती कितले शांती समाधान करता म्हण सांगल्यार आमगे सगळे समाजाचे एक आधार म्हळ्यार फावंडेशन आमगेल कुटुंब
अडिपाय म्हणून सांगेता कुटुंब गट्टे असला री समाज स्वास्थ्य खंडित असता तर ते कुटुंबाचा आधारस्तंभ कोण एक स्त्री एक महिळे सो तिणे सम असला री सगळे कुटुंब सम असला री आमगेले सगळे समाज सम एक चिलेक एक सहज जावन केलो गुण असता बाय बर्थ इनहेरंट क्वालिटीज म्हणजे प्रीती विश्वासो ताळमे सहने मागीर एक नय विनय त्याग तसल पुरा एक चिलियालान तो असचे एक सहज गुण चल्ल्यांक आसच्यानच म्हणणे बट चिलियांक ते सहज जावन आसता अनेक समळा छान चेडूवांक आमी पळयला रे तांणी खेळचे खेळ कसले अम्माला आटो बॉम्ब्याक नाणोवचे बॉम्ब्याक गवन घालचे पावडर घालचे आनी जेवण करचे रांदप दिवचे तसल पुरो एक खेळ चल्ले चेडूं खेळटा ती म्हळ्यार सहज जावन प्रकृती दत्त जावन ते आमकां येयले एक गुण म्हूण सांगेत आनी एक संशोधने प्रकार भायल मनशे मल्टी स्किल्ड कॅपासिटी एक टायमार तांणी कितलेकी काम करचे तसले कॅपासिटी तांकां आसता म्हणून सांगता ती पुरापशी आमी घरकडे पळोवन आसच्या पुरो आमगेले आम्म आसच्या पुरो आमगेले भयणी आसच्या पुरो एक आमगेले रिलेटिव्ज आमी बायल मनशां पळयता ती एक अशाण दूद दवरला अशाण पोळ काडटा आसा अशाण रांदपाक तयार करता आसता ती अशाण चेडूं रडता अशाण बामण आपयता एका टायमार कितली काम मॅनेज करची तशें शक्ती आमकां आसा आनी एक विशय कसा म्हळ्यार पुरापशी चड जावन एक नवे संततीक जन्म दिवचे तसले एक सामर्थ्य आमकां आसता सो इतली सामर्थ्यशील आमी एक्चुअली वी शूड बी प्राऊड दॅट वी आर विमेन जाल्यार आमी कसा करता आसन ती आमगेले चेडूवांक आमी कशी बेळसिता आसन ती खंयच्याक आमी चड वतू दिता आसन ती फोकस खंयच्याक आसात लायक मार्क घेवका लायक जॉब मेळका मस्त दुड्ड करका हाय लायफस्टायल लीड करका ते एकय विशय खंडित त्या पुरो जावका जालेलेची खंडित जावका जाल्यार फोकसिंग तांक मात्र आस कितलीके घरकड्या तूं गेल्ला रे चेडूं भायर येना ती चल्ले आसच्या पुरो चिल्ले आसच्या पुरो हांव इन जनरल सांगता आसा आनम उलयता ती एक घंटो म्हाका मस्त कडेन असलो अनुभव जाला एक घंटो बसला रे तुमगेले चेडूं खंय म्हळ्यार रे तिका मस्त तुका बरोच आसा होमवर्क आसा भायर वर्केन आपयना ती अशी रितीर वाडयता आसा हांगेल प्रकार डेव्हलपमेंट म्हळ्यार दैहिक बेळवणिगे सहज जावन जाता केल्ल्यार पुरो जाता बेळवणिगे म्हळ्यार इंटलेक्चुअल डेव्हलपमेंट मात्र इंटलेक्चुअल बुदंत जावका मार्क्स काडका लायक प्रोफेशनल जावन एक्सेल जावका तितले विशय मात्र आमी प्रामुख्य दिता आसा ती ताजे वटूचे के रिलॅक्सेशनाक म्युजीक क्लास की सिंगींग स्विमींग क्लास की मागीर कराटे क्लास की रिलॅक्स जावका न्हू वाजून वाजून पुरो जाता तितलेचे इतले पावत वे खंडित ना इताक म्हूण सांगल्यार ह्या इंटलेक्चुअल डेव्हलपमेंट वट्टू सामाजिक जावन धार्मीक जावन नैतीक जावन भावनात्मक जावन मानसीक जावन वर्केन त्या चरडान डेव्हलप जावका बरी आमी शिकचे मात्र पळयला रे मुखार मस्त प्रॉब्लेम्स येता आतांचे पुरो एडॉलिसन्स प्रॉब्लेम्स इतले निमित्त म्हळ्यार वत्तड ते स्ट्रेस तांकां चेडूवांक घेवच्या जाताना हे पुरा ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ अ चायल्ड म्हळ्यार स्कुलांत कशी म्हळ्यार स्टडीज आनी केलो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज जाल्यार आमगेले घरांत आमी कसं दिवका जीवन शिक्षण दिवका जीवन शिक्षण म्हळ्यार कसं जाल्यार हांगा आनम्माल पात्र मस्त मुख्य तांतूय अम्माल पात्र त्या चिल्ली आसच्या पुरो चल्ल आसच्या पुरो जीवन शिक्षण दोग जनाकय दिवका म्हण सांगल्यार आमी एक सांगता न्हय ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು म्हण सांगून म्हणटाना अम्माल कर्तव्य हांगा मस्त आसा घरांत तूं कसो संस्कार दिवका आमगेल एक प्रत्येक घराक ते खंयचे जात आसच्या पुरो खंयचे धर्म आसच्या पुरो प्रत्येक घराक त्या घराचे जाल्यार एक संस्कार म्हूण आसता एक कल्चर तांगेल मलगडान चलोवन आयले केलो रिती तांगेल पुरो एक थॉट प्रोसेस म्हूण येता त्या आमगेल चेडूवांक आमी सांगनातला रे कोण सांगचें इता म्हळ्यार एक रिले गेम बॅटन आमी एक प्लेयर आनीक प्लेयरा दिता तो नेक्स्ट प्लेयरा दिता तशें ते प्ले कंटिन्यू जाता आमगेले कल्चर वर्केन तशीची आमी आमगेल मलगडान आमकां कसो दिला की त्या आमी आमगेल चेडूवां शिकोवका आमगेल चेडूवां नेक्स्ट तांगेल जनरेशन हे मुखार सून व्हरचें तसले एक व्हड जबाबदारी आमगे लागीं आमगेले वैरस ते आमी आलोचन करका मलगडा ಬಗ್ಗೆ सांगचें मलगड्यान केलेले साधने ಬಗ್ಗೆ सांगचे तांगेल ಬಗ್ಗೆ गौरव येवचे तसल उत्तर उलोवचें तांगेल ಬಗ್ಗೆ वायट उलोवचें न्हय चेडूवाले दूर सो तसल पुरो सांगल्यार तांकां एक शिक्षण मेळटा घरकड्या आनी हांव आर्ताचे एक कडेन पळयला चेडूवांक स्कुला पेटयता नासतना
सकाळी एक कॉमन सीन ते अर्थ स्कूल बस राखून राबून असतांते तेदना आनम्मा पंच संची क्लास ಚೆರುಡುವ ಆನಮ್ಮ ತಂಗೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದೊಂದು ರಪ್ಚೆ इतक लोड चरडो तंका आम्ही कन्या केला म्हणके नाही आम्ही बरी तंका वज्जूच मात्र तानी पळेला पुरो मार्क मात्र पळेला पुरो तांगेल इतली कॅपॅसिटी असते की चेरडोवाला आम्ही त्या पुरे बेळवूचाक अवकाश दिवची ना इवन चिल्यांक जरा कितली कॅपॅसिटी असता त्या पुरा आम्ही सप्रेस करून बरी वज्जूच्या मात्र तांगेल बॅग वरकेन होंचा तयार असंती तांगेल लंच बॅग वरकेन होंचा तयार असंती या पुरा केल्लेल निमित्त आमगेल चेरडोवांक आम्ही अन्याय केला म्हणके जाता स्वावलंबी जावन तांका बेळचूच आम्ही सोडका परावलंबी जावन तांनी बेळवूच नाही सो त्या एक आम्ही मस्त उडगास दवन घेवका तांगेल काम तांगेल करेन करोसूचे सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ घराचे कष्ट सुख कसलस की मेगेल अम्मा कितली कष्ट पावता मेगेल अन्नल संपादन कसले अम्मालटू काम केलेल निमित्त अम्माल कष्टाचे अरिवू तिक आसता एक कसले कळना चेरडोवांक वाजूच मात्र मार्क घेवच मात्र तिक कसले कळचे ना ती सुकार वड्डो आम्ही बोगेल कष्ट आमगेल चेरडोवा नक्का म्हणेल एक रीतीर वाड्डेलेल निमित्त आमगेल चेरडोवांक आम्ही वाईट केला म्हणके जाता तस जावनो चिके ह्या बग्गे घराचे एक रीती नीती बग्गे आम्ही चिके आलोचन करका चेरडोवांक त्या प्रकार एक बेळसुका म्हणून म्हाका दिसता नाही आता आमगेल कार्यक्रम असा आयक गो पोरी म्हणून बरी पोरींक मात्र नाही पोरांकय अशी वाडोवका म्हणजे अशी वाडोवका एक काम करो सुचे म्हणारे बरी चिल्यांक मात्र नाही चल्ल्यांक वरकेन म्हणारे आता पोरील कार्यक्रम जालेल निमित्त हांव चिके चिल्ले चेरडोवा वत्तो दिवन सांगले शिवाय आमगेल घरकड दोन चल्ले आसा पुरा कामय हांव तांकां शिकयला तस जावन चल्ल्यां वरकेन आमी तें काम शिकोवका जाता म्हळ्यार आमगेले फुडें पाटा बुकांतू बसवा कमला बसवा आಟ ಆಡುತ್ತಾನೆ कमला पात्रे ತೊಳೆಯುತ್ತಾಳೆ म्हणून अशी पाठ असतालो म्हळ्यार चेलियन काम कोरका चेल्ल्यान खेळचे म्हणून तसं लेख आशिल्ले आत्ता ती परिस्थिती बदल जाता असं जाव का म्हणून चिंतू म्हळ्यार चेल्ल्यानय चेल्येनय दोगांकय एक नमनेचे शिक्षण घरां भितर आवसून दिवका तशें ओके जाल्यार आतां चेल्लोय आसा चेली आसा जाल्यार हे न्हांवच्या लागचे म्हणटा आमी कसं ऋतू रजो हे सुरवेचे प्रथम रजो दर्शन जाता चेलयेक कौमार्या पाय दवरतना ह्या संदर्भारी ते चेलये चेरडाक तिगेल दैहिक जावन बदलावण जाता मानसिक जावन सुमार नमनेचे बदलाव जाता म्हळ्यार हार्मोनल हे ते प्राय सामाजिक जावनूय मस्त नमनेचे विशय ताजे नंतर आरंभ जाता हे पुराय हाजी बदल ते चेलये चेरडाक कोण सांगता आता आवसून सांगता गी नाही स्कूलान तू टीचर्सान सांगता गी नाही अशी तुमची तसल कोणी आप्त समालोचकान सांगता गी कोण सांगता हे चेलये चेरडा पळ चेरडा अशेंच चला आजी नंतर तू चलची रीती नीती अशें शासुका असल हे पुराय कोण सांगता कसल सांगता वय ह्या एडोलिसन्स म्हणून एक सांगचे तुम्ही 13ರಿಂದ 19 वर्ष प्रायाचे एक चेरडोवाले एक मनस्थिती चिकेची एक कष्टकर एक ब्युटिफुल स्टेज ऑफ लाईफ म्हणून हांव सांगता इम्पॉर्टंट स्टेज ऑफ लाईफ आहे एक अशाण चेरडू वयनाय त्यांनी अशाण होड्डय नाही त्यांनी पाप तांकां कसल करचें म्हणून एक कन्फ्युजन चेरडू वालोट खेळल्यार तू होड जाय न्ही आनी कसं चेरडूशी करता म्हणटा ती होड्डा लोट मिंगल जावच्या गेल्यार तू आनी सानी म्हणून सांगता ती तांकां एक तमने कन्फ्युजन स्टेट कस की साधन करका म्हणलेले उत्साह असता जाल्यार कसं की एक अडेतडे म्हळ्यार एक नमने मनाक हार्मोनल चेंजेसा निमित्त मनाक एक नमने समाधान नसला म्हणके एक सडन कोप येवचे एक रण येवचे कोणी म्हाका अर्थ कोण ज्ञानान ती म्हणलेले एक भावने आनम्म तेगन वयर तांकां आनम्मा पळयल्यार जायना आनमान कसले बुद्धी सांगल्यार एक नमने इरिटेशन जाता मनांत एक नमने गोंदलो संकोच नाचिके एक नमने लज्जिशी तसल पुरा एक मिश्र फिलिंग्स म्हणटा ती त्या पुरा येवचे एक समय तसल टायमार कोणाला की पुणे तांगेले एक समस्या सांगू का म्हणून एक आसता तेदना आम्म बेस्ट फ्रेंड जावका अम्मा लोटू कसले हांव सांगेत म्हणलेले कम्फर्ट झोन ते अम्मा आणि चेरडाल मध्ये आसका म्हणून सांगल्यार ह्या एक जीवनाचे एक महत्तर घट्ट म्हणून सांगेत आमी इम्पॉर्टंट स्टेज इता म्हळ्यार आमगेल जीवनाचे चांग वायट डिसायड करचे एक स्टेज ह्या टायमार आमी घेवचे डिसिशन्स सगळे जीवन पर्यंत येता केलोपटी तस जावन मस्त केअरफुल जावन आमी हँडल करका जाता
आणि तुम्ही म्हणली म्हणके ह्या फर्स्ट पिरियड्स ಚೆರುಡುವಾಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ इवन इमोशनल जावन तांनी बदलावण जाता तसं टायमारी आमगेल्या एक चेल्लिया मात्र तयार करची नाही अम्मांवरकेन तयार आसका म्हळ्यार चेरडाक ऑब्जर्व करचें चेरडाले बदलावण कशी म्हूण तिणें एक नोट करून घेवचें खंयच्या टायमार हांव कसल एक सलहे दिव्येत म्हणल्यार एक अरिवू ते अम्मा जेल्ले वरकेन आसका तशी सोड सोडची नाही म्हळ्यार आत्ता कालार कसं जातास म्हळ्यार चेरडू बग्गी होड जाता सांती हवामाना निमित्त आसच्या पुरो फूड हॅबिट्स आसच्या पुरो तांगे लायफ स्टायल्स आसच्या पुरो ताजे निमित्त 4 क्लास 5 क्लासा चेरडू होड जाल्ली म्हणटाना सहज जावन एक पोषकांक एका आतंकशी अयो कसो करच्या बा म्हणून सांगून जाल्यार आमी कशी म्हळ्यार ह्या एक सहज रितीर घेवका ताका एक टेन्शन कोण घेवन त्या एक कसं की अस्वाभाविक जावन कसं की जाल्ला कसं की एक प्रॉब्लेम जाला म्हणल्यार रितीर बिमसूच्या न्ही ते चेरडाक ताजे बग्गे एक विषय आमी सांगून आसका म्हळ्यार भायर दाखोवन फ्रेंड्साल मुखांतर अनवॉन्टेड थिंग्स म्हणटा पळय कसकीची तांणी कसकी इमॅजिन कोण घेवन आलोचन कोण घेवन ते प्रॉब्लेम जावचे पशी आवसून जाल्लेले ना त्या चेरडाक सांगचे सूक्त म्हण म्हाका दिसता एक त्या एक गलीज विषय एक लज्जे विषय एक त्या विषय उल्लोचा नज्ज एक नमने टॅबू म्हणटा पळय तसल पुरा कसले ना आता त्या फुडें पुरा आशिल्ले आता तशें कसले ना आमी त्या चेरडाक मेंटली प्रिपेर करता कशी एक नमने संकोच जाता आमकां मुजुगर जाता केलो जन आम सांगता ती आमगे चेरडाला तसल पुरा विषय क्लिसान चेरडाला कशी उल्लोच आमी म्हणून सांगून सिंपल आता एग्जांपल तुम्ही एक सॅनिटरी पॅड घेवच्याक मेडिकला वतना चेरडू ओट्टू घेवन वचान ती आम्हा कसा लाका ह्या पॅड घेतला म्हणून निमगिता तेच अशी अशी म्हणून एका पटी पुरा सांगता म्हणना एक सेल्फ नॉलेज अशें जाता अशें आमकां तें गत आसा म्हण ताजे बग्गे ಸ್ವಲ್ಪ विवरण दिवचें हांव सुजल्लें पिरियड्स जाता हांव सोका म्हणचें म्हाका आजेची रेस्ट घेवका म्हाका पिरियड्स जाला म्हण चेरडाला सांगतना कसं लम्मा तशें म्हणटा अपास ಸ್ವಲ್ಪ ताजे बग्गे चिके एज्युकेशन मागीर चिके ताजे बग्गे क्लिनलीनेस पार्ट एस्पेशली कशें तेदन बिहेव करता कशें आसका मागीर त्या टायमार पोट्टा दुखसलप आसच्या पुरो हार्मोनल चेंजेसा निमित्त केलो चेरडूवांक हेवी ब्लिडींग आसता थायरॉयड प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता तसल पुरो सಣ್ಣ पुट्ट जाता ते पुरा एक सहज रितीर आमकां आतां ताप येना टायफॉयड येता मलेरिया येता ताप येता ते आमी सहज रितीर घेतला म्हणके हांवें वरकेन तशें म्हयन्याक आमकां प्रति म्हयने जावचें एक रिप्रोडक्टीव ऑर्गन आमगेले एक डेव्हलप जावचें म्हळ्यार एक एक्चुअली आमी ते प्राऊड फिलींग करता म्हळ्यार एक पाय आमी गर्भांत एक चेरडा घेवका एक लायक एक संतती जन्म देवका तसच्या न्हू त्या एक खुशी संगती स्वाभाविक संगती एक सहज नाही म्हळ्यार रितीर आमी त्या चेरडूवांक सांगूका आनी एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार मी पुरो उल्लोचाक आमी ओपनली आमी सांगच्याक कश्ट जाता जाल्यार हांव आज सांगता आसा हे सಣ್ಣ चेरडूवांक कितलेकी पटी एक सेक्शुअल एब्यूज म्हणटात एक्सप्लॉयटेशन तांकां चेरडूवांक पाप कळना अम्मा तांकां गोत आसना सांगूका म्हणून सांगून ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕಸ ಜತ್ ಮಾಡಾರಿ ಲಗ್ಗಿ ಅಶಿಲೇಚಿ ಗುರ್ತಾಚೇಚಿ ಏಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚಿಕೆ ದೂರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಚೆ ಏಕೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ घरकड केदने रेग्युलर येतले तांगेल निमित्ताची कसलेची एक मस्त म्हणारी हॉड कसले न्ही काही आपोडची की तांकां पोटोवन धरची की पण एक प्राय आयली मागीर धरली मनशान जाल्यार आलोचन करता त्याच्या रडाक अशी पोटोवन धरचे तसल पुराचे की अवॉइड करता एक रेस्पेक्टेबल डिस्टन्स म्हण आमी मेंटेन करता जाता सो त्या वरकेन तसल कसले कोणी केल्ला रे अम्माला येवन सांगची तशी त्याच्या रडाक एक धैर्य आसका ते एक कम्फर्ट फिलींग पळय त्याच्या रडाक आसका म्हणून म्हाका दिसता आता चेल्ली होड जाल्ली म्हणटना तिगेले देहांतू मस्त बदलावण जाता देहा स्थितींत थोडे चेडू आत्ता चेडू पुराय टीव्ही पळोवन गी इंटरनेटा वचून गी पुराय पळोवंक घेताची नातल्यार तांगे फ्रेंड्सा लागीं जाल्यार कितली गी हळ्ळींत आशिल्ली चिरल्यांक नातल्यार मस्त जाणां हांव पळयलां तसल कसं बदलावण जाता म्हळेलें तांकां गोत ना अशें तें जाल्लें पळोवन म्हाका कसं गी सीक गी कसं गी या जाला नातल्यार कॅन्सर गी ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणून लेखून बिल्लेल चेली हांव पळयलां हांवें अशी पुरो आसतना हे दैहिक बदलावणे बदलय आवसून सांगता जाता न्हय वय वय खंडीत म्हूण सांगला रे या पिरियड्स फर्स्ट जाल्ली नंतर एक होड जावच्या म्हूण चेरडूवान आसतना तांगेले दैहिक मानसिक पुरा बेळवणीक जाताना बॉडीली चेंजीस म्हणून त्या
चेडवांक कळना अयो कसं जातस म्हाका म्हणून सांगून पुरा चेडवांक एक्सपोजर आसना तुम्ही म्हणला म्हणके हळडीन ताणे म्हाका कसं की जातस मेगेल्या भितर कसं बदला म्हण जातस चेडवान भिवच्या तसल पुरा एक परिस्थिती आणि फर्स्ट पिरियड्स जाताना अयो म्हाका कसं जाल्ला बा म्हणून घाबरेच्या ताका म्हणेल हांगा अम्माल रोल मस्त इम्पॉर्टंट हे पुरा सहज जावन जाता अशेश जाता आता पुरा चेडवां सायन्सान तांणी पाठ असता 50 क्लासांतूची बॉडी चेंजेस रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स कशी डेव्हलप जाता आणि बॉडीली चेंजेस कशी सो साधारण मट्टा तांकां आतां आयडिया असता आता चेडू एक पडली म्हणके तसल कसले असना आता चेडू चिलिया चेडू स्कूल आवचे निमित्त इवन हळडीन तू जलारी तांकां 5 क्लास म्हणटाना असल पुरा आमगेले बॉडी ऑर्गन्सा ಬಗ್ಗೆ पाठ आशिल्ले निमित्त तितले एक कष्ट जायच ना जलारी ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಸಲ್ म्हण सांगलारी ಕೆಲವು विषय कस कस की त्यांनी इमॅजिन कोण घेऊन त्यांनी कसं की सांगचे असता म्हणारी नुतची पोटोन घेतला रे आम्ही गुरबीण जाता ती कोण सांगिले एक थॉट केलो चेडवांक कोण की म्हाका चल्लो जापळो हांव गुरबीण जाता की म्हण एकली चिल्ली भिवून नाही ताजे मध्ये हा एक सान प्रश्न निमित्ता आम्ही पुरा सान असताना आमक भिवयलेले चेड पळय आनी मुखारी आम्ही परत तोड आणतो काट्टा आणतो म्हणून एक न्हावचे न्ही आशिल्ले ओटू चल्ल्याची लेन पुराय न्हय ती एक साधारण तसले मागीर परत तुम्ही तशी ओट्टू न्हावच्या ना पळय चल्यानी आपळ्याऱ्यांनी गुरबीण जाता तशी म्हणून भिवयलेले चेड त्यात ना बदल जावन मागीर दाम्पत्य वतना ताजी बदली एक नमने नेगेटिव्ह फिलिंगाची भय त्या एक सहज क्रिया म्हणलेले चेलियांक घेवच्याक मस्त कष्ट जाता असले भीती मन आंगाले तशेले सहज जावन ते कशे सांगू येता चेले चेडवाक ताजे बदल पण आता एक चल्ल्याला आणि चिल्ल्याला एक ऑपोजिट सेक्स अट्रॅक्शन म्हण असता सो आ नम्माक एक भय असता कंचे वाट चुकते की मेगेल चिल्ली ओके मेगेल चल्लो वाट चुकते की कंचे एक लव अफेअर सिरकत की तसल पुरा एक मस्त रिस्ट्रिक्शन्स करचे मस्त तांकां भिवोचे आता तुम्ही सांगला म्हणके चल्ल्याला उरलेल कुळ्ळे अशें जाता आप्पळ कुळ्ळे तशें जाता तशें पुरा फूड आनी आशिल्ले उरलोच वरकेन एक बॅन अशें आशिल्लें एक सोसायटींत बट आतां तशें ना म्हणल्यार को एज्युकेशन आसत वटू चल्ल्यान चिल्ल्यान एक प्रोजेक्ट्स करका जाता पिकनिक्स आवत्ता ती स्कूल ट्रिप्स आवत्ता ती वटू बैसून तांणी प्रॉब्लेम्स डिस्कस करचे ते पुरा सहज जाता त्यावेळी एक सहज रितीर घेवका तांणी फ्रेंडली जावन आसल्यार आमी तांगेल बगे एक संशय पडोवचे हो तुका न्ही तिका कसले आसवा नाही वा तसल पुरा आणि एक कसं म्हण सांगल्यार ह्या एजान तू एक अट्रॅक्शन म्हळ्यार एक सहज जावन एक जावचे म्हळ्यार तान तुका चूकी म्हणून हांव सांगतना जत्ता जाल्यार आमी चाल्लो जेवो चिल्ली जेवो आमी मना दवरून घेवका कसं म्हणारी ह्या एजारी आमकां कसं इम्पॉर्टंट आमकां कसं की एक गोल आसना आमी एक जिवनांत कसं की एक गुरी दवरून घेतला सो आमगेल गोल्स कसले आमगेल प्रायोरिटीज कसले आमी आमगेले लायफ एक अट्रॅक्शन म्हळ्यार एक डिस्ट्रॅक्शन जावचा न्हय आमगेले एक लायफ आमी असलांत पुरा पळोवन वायट कोण घेवका की आमगेल गोल पळोवन आमी साधन करका जिवनांत त्या विशयी आमगेल चेडवांक चिके सांगचे आवश्यकते असता त्या स्कूला जाल्यार टिचर्सान एज्युकेशन दिवचे ताजे बगे कसले असल पुरा नोटेड जाल्ले कुडले चेडवां आपण उरलोच काय चूक ना टीचर्स जावन आमी खंडीत ते आमी करता ती आमगेल कॉलेजांतूय आमी असल पुरा असल्यार चेडवां आपोवचे बट आमकां तांकां पळयला कळटा जस्ट फ्रेंडली असता की तांगेल कसले आस चलतस की आमकां ते 2-3 पटी पळयताना आमकां कळटा तस जावन चल्ल्याला उरलोच चुकी नाही चल्ल्याला फ्रेंडशिप चुकी नाही खंय उरलयता कशें उरलयता केदन उरलयता कसल उरलयता त्या पुरा इम्पॉर्टंट जाता आनी कस कसो गतस पियर प्रेशर म्हणून आमगेले एकली चिल्ली आयली अर्था एक डिप्रेस्ड मुडार आशिल्ली विशय कसा म्हळ्यार ती गेल्या तिका फ्रेंड्स तमाश करतात के तुका बॉय फ्रेंड्स ना ती म्हण सांगून तमाश इतले कितले केला म्हळ्यार ही चिल्ली फुल्ल रडचा जाल्ला कसो करचें म्हण कळना ताका हांव म्हणलें ताका तुमगेल क्लासान तू बॉयज नांत वे तुका तांगेलो फ्रेंड्स नांत तू फ्रेंडशिप ना वे त्या तशी पुरा हांव उलयता मागीर आनी कसले तू क्लासला पावना वे म्हणलें मागीर कसला तू इतली डिप्रेस जावका तू इतली लायक शिकतस तू इतली चेडवां लोट पुरा मिंगल जातस इतले एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज तू आस मागीर बॉयफ्रेंड ना म्हळ्यार कसले तू चेडवां लोटी उलयत ना वे आनी कशें जावका तुका फ्रेंडशिप म्हळ्यार म्हणलें न्हय मेगेल फ्रेंड्स आनी म्हणटा ती तांगे लोट भायर भोंवच्या वचका डेटिंग करका कळवा पार्टीज आवचका बर्थडे पार्टीज पुरा तस न्हू चेडवाल तश पुरा गेल्यार मात्र तांगेल एक लेवल ना म्हण जाल्यार युजलेस ती चिल्ली म्हळ्यार एक पियर प्रेशर वरकेन चेडवांक आसता असल टॅकल करच्याक आमगेल चेडवो शक्त जावन आसता
कळव्याक आमकां खंयची सम्म खंयची तप्पू अशेश पुरो आसता अम्माने संगीत स्कूल टीचर्साने संगीत कौन्सिलर्साने संगीत ಕೆಲವೊಬ್ಬಟ್ಟು ಗೊತ್ತಶಿ 7-8 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತವರೆಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಲೇಕ ಹಂತು ಬಲ ಅಂತ ಪಡ್ತಂತೆ ಅತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಾಸ ಅತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡು ಚೆರಡು ವಾಲಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹನಿಕ್ ಪಾಠ ಐಕೋಚ್ ಪಶ್ಚಾಡ ಮೆಸೇಜ್ पेटोचे फोन आर उल्लोचे असल पुरात चढतस सो तस जावन आम्ही हत्ता मोबाईल दिताने जागृत करका इंटरनेट प्रोवाइड करताने जागृत करका आम्ही बिझी असतांती आमगेले लोकार आम्ही धारावाहीन तू मुळगून असतांती कळवा तशी जावच्यान आमगेले चेरडू माल वयर एक दौड आमकां खंडीत आसका म्हळ्यार तांकां सम्म चुकी म्हणाल ಗೊತ್ತಸನ चेरडू कशी वड्डो का म्हळ्यार एक धैर्यवंत जावन एक कसले एक एदुर सूचित असल एक छात येशील तसल एक चिल्ली जावन वड्डो का तांकां पुरा नमने नॉलेज दिवन एक फ्रेंडली एक अम्मने धू म्हळ्यार एक फ्रेंडशी आसची तसल एक संबंध असला रे तांणी सांगची विशय आमकां आयकूत तितले ताळमे असला रे असल पुरा समस्या खंडीत येना म्हणून सांगून म्हाका दिसता म्हाका ಗೊತ್ತशिल्ली एक चिल्ली आसा त्या चिल्लीला कसं कंप्लेंट म्हळ्यार तिगेल पुराय जन फ्रेंड्स वीकेंडांत खंय मॉल आनी भोंवच्या वताची जाल्यार मिगेल घर कडेन मिगेल आमजो आनजो तशी चलया उठोवची चल्या उठलय चलया उठोवची जाल्यार मॉल भोंवच्या वच्च्या सोणांची म्हणून तशें जाल्यार कशी त्या चलयेल समकी तिगेला आनमल समकी कशी मॉला भोंवच्या वच्च्या खंडीत चुकी म्हणून हांव सांगना इता म्हळ्यार चेरडूवांक एक आउटिंग जावका एक प्रायर येतना तांकां एक फ्रेंड्सा लोट भोंवका म्हूण दिसता म्हूण खंयचे अतिरेक जावच्या नाज त्याच एक अभ्यास जावच्या नाज म्हूण चेरडू वालोट पेटेल कुडले तांणी वायट जातात की एक हॉटला गेल कुडले तांणी वायट जातात की तशें कसलें ना जाल्यार हांव हांगा कसं सांगचें म्हळ्यार अर्थ एक हांव एक घटने सांगता तेतून तुमकां चिकी आयडिया मेळटा एक व्हाणे अंगडी हांव व्हाण घेवचें गेल्ली एक नॉर्मल अंगडी मॉल आनी न्ही एक सान अंगडी व्हाण घेवच्या वतना एक बापूस एक चिलये घेवन आयला 5 क्लास आसच्या पुरो बारकी वर्स 12-13 चड म्हळ्यार त्या वर्स तांणी सोदीत आसचे गोल्डन कलराचे हिल्स आशिल्ले एक चप्पल शूज एक सॅन्डल सोदीत आसता ती त्याच जावका म्हूण हटा बसला बापूस दाखयतच तो अंगडीच्या कडेर एक दाखयले तिकता इश्ट जालें हांव पळयतास कितली मोला म्हणटाना 1500 म्हणल्यार 1500 म्हणटाना बापूस चिकेची पळयताना चिके दुर्बळ फॅमिलीचे म्हाका दिसता ಚಿಕೆಚಿ ಇಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆದು ಕೊಡಿ म्हणून म्हणाला ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆದು ह्या चिल्लेला लागताना कडे हांव चिल्लेला वचून म्हणला म्हाका तडसू चायनी कसाला तुका तसल शू जावका तू इतली सान आस इतली हिल्साच घाल्ला रे पाय तुगेल बॅक बोन प्रॉब्लेम येता तुगेल पाया दुख सूर जाता इतली सान पर्यार तसल हिल्ड शूज घालचा ना जना म्हणून सांगताना बापूस कसा म्हणाल म्हणा रे मॅम ह्या एक दिसा खातीर घेवची वाण तिगेल फ्रेंडाला एक बर्थडे पार्टी 5 क्लासाची बर्थडे पार्टी त्या बर्थडे पार्टीक एक थीम के ड्रेस कलर कोड कळवा येलो कलर के गोल्डन कलर ड्रेस के येलो कलर के गोल्डन कलर शू के कोणालकी बर्थडे पार्टीक हन्नी दुड्डू खर्चूचे अगत्यस्व हांव म्हणचे हांव तावळीक म्हणलें चेरडूवांक कष्ट सूख आमी दिसिकोका म्हणून बापसूल कसं कष्ट आस मेगेल आन आमगेल खातीर कसल कष्ट भोगता आस तें आमी ज्ञान चेरडूवांक दिवका ना म्हण जाल्यार अशी जाता अन्नाला दुड्ड आसकी ना की म्हण ना ओठो मक्क जावका पळय भायर बर्थडे पार्टी करचे चुकी म्हणून हांव सांगना तांगेला दुड्ड आसल्यार तांणी करता ती भायची प्रपंच कशी आसो आमगेल घराची रीती नीती कसला आमगेल ಸ್ಥಿತಿಗತಿ कसला तस जावन चेरडूवांक सान आसतना ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಮಲಗಡ ಅಲ್ಗಾದಸ್ पण आमगेला कितलस की तांतू आमी तृप्ती भोगूका आमी साधन करूं येता दुड्ड चड करूं येता दुड्ड चड आसल्यार आमकां खर्चूच तितली योग्य येता आमगेल्या नातील तवळी अन्न आल्या साल कोरून अन्नान म्हाका घेवन दिवका म्हळ्यार एक चेरडूवांक कसलो अर्थ जायना आनमाल कष्ट कसाला अर्थ जायना त्या आम्ही तांकां एक फ्रेंडली नेचरार घेवन आमी त्या तांकां शिकोवका जाता ना म्हण जाल्यार अशी पळय आज बर्थडे पार्टी म्हणल्यार आनी एक तुमी म्हणला म्हणके मॉल सुतूचे म्हणल्यार एक आनी कोणाल हॉटला वची म्हणल्यार आज तांणी पार्टी दिल्या आज आमी पार्टी दिवचे ते एक अभ्यासार पडता अभ्यास जावचे ना अप्रुपा एक पटी फायन एक दीस सांगिला की काम म्हणाली तांकां होडा तांचे चेरडूवा म्हणके आमगेल चेरडूवांक करका म्हणून आमकां आश आसना म्हणून हांव सुनी निमगे तस म्हाका
म्हणटाना हांव म्हणल्यार म्हळ्यार चेडूंक कोरोन ती जाल्यार हांव खंयचे सम्मकी तप्पुकी म्हण म्हणटाना त्या सम न्ही तांणी करची चुकी न्ही आमकां जावका की नाका की म्हण आमी आलोचन करकाना आमकां ताकत की ना की म्हण आमी आलोचन करकाना भायर कसं की कितले की करतात म्हण सांगून आमी त्या पुरा करका म्हण सांगला रे केलो पटी साध्य ना सो तसल एक संस्कार आमगेल घरा मेळ्ळा रे आमगेल चेडू आमकां अर्थ कोण घेता ती म्हण सांगून म्हाका दिसता आणि आता या हार्मोनल चेंजेस निमित्त आणि मस्त हाजे निमित्त आता पळयलेल्यांक खंय गी आमकां प्रीती आसता गे वैरी म्हण तसल एक सगळी भावना आणि आता ह्या सिनेमाचे या ते टीनेज लव तसल सिनेमा पुरो पळोवन चलयेल मनान तूं एक दिसचा पुरो खंय मनान एक प्रीती उपजोवच्या खंय पुरो असल प्रीती म्हळ्यार हांव सांगचे तुमी तावळ सांगिल्लें ते फ्रेंडशीप न्हय ताजी खंय चिक्की मुखार गेल्लेली एक स्थिती तसल्याची एक वासना आवसो जेवणातल्या टीचर्सा जो आयल तक्षण तांणी कशी तांकां हें सांगू येता जागृत सांगू येता म्हळ्यार असल आमी जागृत कोरपाची जाता येता म्हण सांगल्यार हे चेडू इन्फॅच्युएशन म्हणटा एक अट्रॅक्शन तांकां गोतसना प्रीती कसल्या प्रेम कसल्या म्हण सांगून ಒಟ್ಟು एक चल्लाल ಒಟ್ಟು आतां पळय एक चल्लाना आतां पण आमी भायर आयकता ती कसं की एक परफ्यूम दिवचे कसं की एक मोबायल दिवचे दुर्बळ चेडूंक त्या दिल्ली कुठले एक तागेल वयर एक अट्रॅक्शन घर सोड धांवचे एक त्या प्रीती खातीर एक सुसायड कोण घेवचे असल पुरा चलता आसा म्हळ्यार एक संबंधा खातीर सगळेच वरलेल पुराच पळय संबंध पुरा नेग्लेक्ट करता ती चेडू मात चल्लसच्या पुरो चिल्लसच्या पुरो जाल्यार आमी एक अर्थ कोण घेवका कसा म्हळ्यार हें शाश्वत न्ही आमगेल खातीर त्याग करतले आमगेल आनम आसंती कसल जावका जाल्यार दितले आमगेल कुटुंबाचे आसंती आमकां प्रीती दितले पुरा जन आसंती हे आमी भायर प्रीती सोदूच कसा लाका या कसला अशें जाता म्हण सांगला रे मागीर इमोशनल सपोर्ट म्हण एक आमकां एक एजार त्या एजार जावका जाता एक शेअरिंग बॉन्डेज जावका जाता ते आमकां घरा मेळना तरी टायमार आसना आमी भायर सोदूचे वता ती तस जेवण आनम्माला कसल विनंती म्हण सांगला रे आमगेल चेडूंक आमगेल मॅक्सिमम टाइम आमी दिवका तांकां आमी इमोशनल सपोर्ट ते प्रीती घरकडे दिला रे तांणी सांगिल्लें आयकुचे ताळमेळ आमकां आसला रे खंडीत त्या प्रीती सोदून चेडू भायर वचना ती म्हण म्हाका दिसता आनी आमगेल चेडूवान वरकेन एक जागृत करका कसं म्हण सांगला रे ह्या प्रीती प्रेम जावचे ह्या एजाचे ते शाश्वत न्ही हांव म्हणलें आमगेल प्रायोरिटीज कसल्या आमगेल जीवन वायट जाता केलो पटी कितले जनाल चेडूवाल जीवन वायट जाल्यार वळकेन आमी आयकता ती सो त्या आलोचन करून आमकां पळयला रे एक चल्ल्याक गौरव येवचे तशें आसका हो हिगेल ಒಟ್ಟು कसले कोरी येता बा हिका कसं की आशी दाखोवन हिका मोस कोरी येता बा म्हण तसल एक आलोचना चल्ला येवचे तशें आमगेल बिहेवियर आसचे आमी तशें एक धैर्यवान चिल्ली जावन आसका पळयला रे हो पडेल गेला उल्लोच नाका बा हे गेलाचे के जागृत आसका म्हण तसल एक बिहेवियर आमी चिलिया चेडवान आमी डेव्हलप करून घेवका म्हण म्हाका दिसता तांतू नेसण कसले पात्र घेतगी चिलिया चेडवाल नेसण कशें सुका कसले म्हणून आत्ताच पुरा ड्रेसिंग पळयला रे हांव मस्त त्या विशयान सांगच्या वचन येता म्हळ्यार फॅशन चेंज जाता आसता आमी सान आसतना आसच्या फॅशनाक आत्ता फॅशनाक एक मस्त चेंजेस आसता जाल्यार एक डिसेंट ड्रेस म्हण एक आसतना पिंकर जीन्स आता पळयला तुम्ही हांगा लांबता इतलो व्हड वट्टो पिंकर जीन्स पिंकर टी शर्ट पुढे पुरा एक नायटीचे एक चुडीदाराचे एक स्वल्प शिवण गेला रे आमगेल मामा बिश्टेत आशिल्ले कसं ते पिंदील घाला गो म्हण सांगून पिंदील घालल्यार आमकां एक दरिद्र म्हणून आतां तशें ना आतां पिंकरे घालून चेडूं भोंवता ती आनी आंग दाखोवन भोंवचे आंग स्वल्प पुरा घालेल्ली मीत पळय एक चल्लांक एक अट्रॅक्शन शी जाता तस जेवण आमगेले एक ड्रेसिंग वर्केन मस्त इम्पॉर्टंट ड्रेस पळोवन एक गौरव येता चेडा चेडवांक सो त्या वर्केन मस्त इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता आता आमी चिक्क्यांनी मुखार गेल्या रे आता चेलिया चेडवांक कशी वाडोवका कसं जालें म्हळ्यार पुरो जालें जाल्यार रे मुखार सोनू ती चेल्ली म्हळ्यार एक नमने बामणान कसले एक मुखार सून होड जावन तेगे लग्न जाल्लें तेन्ना थंय कसले नमनेचे एक तिका अतिक्रमण जालें म्हळ्यार तिका शोशण जाल्लें तेन्ना तिका आमी वाडयलेली रीती सम ना अशी तिणें भिवन घेवन बामूण म्हळ्यार देव बामणान सांगिल्ल्याक हें करून जे मागीर मर्यादेक भिवन घेवन हांव ताण मारल्यार पेट्ट खावन बैसू का असल स्थिती
ते चेल्ली आमी वड्डयतनाची मनान तू 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 चेल्ली तगून बघून चोल का म्हणलेले तशी मात्यांक घाल्लेले निमित्त थंय ती शोषित जावची चान्स आसा गी म्हळ्यार आमी ते स्त्रीवाद म्हणटाची समानता म्हणटाची नातल्यार चेलिया स्वातंत्र्य दीव का म्हणटाची हे स्वातंत्र्य म्हणलेले ताजे डेफिनेशन कसं जालें चेलियांक वड्डयतना तांकां आमी चेल्ल्याल विरुद्ध प्रतिभटनार्थक तशी वड्डोवका गी नाही कशी म्हणून एक गैर खंय तांडूक ओके स्वातंत्र्य आणि एक स्वेच्छाचार नाही ताका दोन अख्खे डिफरन्स आसा स्वातंत्र्य विंगड स्वेच्छाचार विंगड आतां हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार हांव कसं कोरका एक हांव आतां म्हणलें पळय पिंदल जीन्स घालचे ते एक स्वातंत्र्य की चल्लो कसं करता त्या पुरा हांव करता म्हणचे एक स्वातंत्र्य एक रात्र तो मध्यरात्री भोंवता हांवें मध्यरात्री भोंवच्या वता त्या म्हणची स्वातंत्र्य फेमिनिझम म्हणून सांगून आतां मस्त उलयता ते आतां चेडू आमी चेल्लाला पशी कशी उणिना खंडीत उणिना आमी केन्नाय चेल्लाला पशी सुपिरियर म्हूण हांव सांगचें कित्याक म्हळ्यार यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ म्हणून आमगे संस्कृतींतू आस तसो आमकां एक पूजनीय स्थान केदनाय आस जाल्यार हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार आमगेल गूण कसले आमगेल भितरचें सामर्थ्य कसलें तें आमगेल सामर्थ्य आमी साधन जावन कसं परिवर्तन करूं येता म्हूण आमकां आमी आलोचन कोन्न घेवन मुंदवरला रे त्याची एक स्वातंत्र्य म्हणून म्हाका दिसचें आमगेल पळय देशांत कसकसल नमन्या स्त्री आयलां ती आमगेल देशा खातीर जीव दिल्लेले महिळे आसात ती आमगेल देश चलायसिल्ले एक महिळे आमगेले एग्जाम्पल आसा आमगेल देशांतू आनी प्रत्येक क्षेत्रांतू स्पेस आवरकेन आमगेले बायल मनशी गेल्लां ती आतां सुनीता विलियम्स आसच्या पुरो कल्पना चावला आसच्या पुरो पयर पद्म प्रशस्ती वरकेन बायल मनशांक साधन केलेल्याक मेळ्ळा इवन आतां लायव्ह एग्जाम्पल जावन सुधा मूर्ती आसा कितले सिंप्लिसिटी तांगेल पुरा सो आमी सिंपल जावन आसूं न्हू एक एग्जाम्पल जावचें जायना आमगेल सुत्तमुत्त कितलेकी साधन केलेल्यानी स्त्री आसा ती आमी कसला स्वातंत्र्या खातीर फायट करता इक्वालिटी खातीर आमी फायट करता म्हणून ना इताक म्हळ्यार आमी केदनाय एक सुपिरियर आनीक आमगेल चेडूवांक आमी हांव तवळ म्हणलां म्हणके संस्कार दितना बरी इंटलेक्चुअल डेव्हलपमेंटाक मात्र आमी फोकस करता ती तांगेले IQ म्हणटात आमी IQ म्हळ्यार कसं जाल्यार स्टडी स्किल्स आसचे पुरो एक तांगेले एनालिटिकल थिंकींग लॉजिकल रिजनिंग मॅथमॅटिकल एबिलिटीज एक कॉम्प्रिहेन्शन एबिलिटीज त्याच खातीर मात्र आमी तांकां फोकस करतात जाल्यार तांगेले SQ आनी EQ आतां EQ म्हळ्यार कसं जाल्यार इमोशनल कोशंट म्हळ्यार तुमगेल भावने कशे नियंत्रण दवरून घेवचे कोप आसच्या पुरो दुख्ख आसच्या पुरो संतोष आसच्या पुरो ते कशे बॅलन्स करचे सोलो आनी गेलो एका रितीर कशे स्वीकार करचे म्हळ्यार एक मनोभावने आनी खंयच्या टायमार कशी बिहेव करता म्हळ्यार एक कॉमन सेन्स म्हणटा ती त्या आमी आमगेल चेडूवांक घालता एक SQ म्हणचे SQ म्हळ्यार एक सोशल कोशंट आमी कशी आमकां अर्थ कोन्न घेता की वर्लेलांक अर्थ कोन्न घेवचे एक एडजस्टमेंट एक वर्लेलांक नेबरहूडांत आसच्या पुरो एक स्कूल आसच्या पुरो एक जॉब आसच्या पुरो कशें एडजस्ट कोन्न घेवका ते पुरो आमी चेडूवांक शिकयला रे एक ओवरऑल डेव्हलपमेंट एक चेडवाले शिकयला रे मस्त प्रॉब्लेम येना म्हणून हांव लेखता आसता आनी फेमिनिझम म्हणून थॉट आस पळय स्वेच्छाचार एक ग्रुप एक स्कूल ऑफ थॉट स्वच्छंद अहम दर्प म्हणटा पळय ते एक ग्रुप सगळे एक समाजाचे एक स्वास्थ्य वायट करच्याक आसन ती जाल्यार आमी त्या मस्त मना घेवच्या ना जाय इता म्हणून सांगला रे आमगेल एक सनातन संस्कृती म्हणून कसो आसा आमगेल संस्कृती एक चांग रितीर आमी चेडूवांक शिक्षण दिला रे आमगेल संस्कृती प्रकार खंडीत प्रॉब्लेम येना कित्याक म्हळ्यार कावन्सिलिंगा म्हणून म्हणटा ती हरडिके पशपुड्या एक चिलेक कावन्सिलिंग दिवचे कशें आसका बामणाल घरकडे हांगा तुगेल कर्तव्य कसं जालें थंय तुगेल कर्तव्य कसं जालें त्या पुरो आमी चिके दिला रे तुमी म्हणेल पळय डायवोर्स आनी पुरा ते समस्या येना म्हणून हांव लेखता आनी शोशणे ಬಗ್ಗೆ सांगचे जाल्यार रे फुडली काला पुरा आशिल्लें ದಾಣಿ ಜಾವಕ ಮುಂಚೆ ದಾಣಿ ದೀನತ್ಲಾರಿ ತುಮ್ಮಿ ಲಸ್ಸುಚೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು ಮಣ್ಸನ್ ಪೇಪರ್ ಅರೆವಚೆ ಅಸಲ್ ಪೂರ ಪುಡ್ ಜಪ್ತಶಿಲೆ ಮಾಯಿ ಮಾವನ್ ಉಪದ್ರವ ದಿವಚೆ ಈಗ ಮಳ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೂನ್ ಅಸನಂತಿ ತಂಕ ಪಾಪ ಹಂಗ म्हणತಾಂತಿ ತು ಕೇಕ್ ಪಟ್ಟಿ ವರಡಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಕೆ ಒಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಮಣ್ಸಂಗ್ ಪೆಟ್ಟೊಂದು ಸೊಡ್ತಾಂತಿ मागीर अम्मा ते येवचाना तसल पुरो समस्या आशिल्ली निमित्त तीन पाप कशें जाल्यार एक एडजस्ट जावपाची आशिल्लें
आत काल बदलावण जल्ला चिलिया चेडू एज्युकेटेड जाता संती तशी माय मावय आताचे एज्युकेटेड माय माव आसंती आता जनरेशन माय माव आणि दॅड दिवन आत हरडी कोण हाडतल्या मस्त उणे आता तसं त्या एक नाही हावे शोषण म्हळ्यार ते देणे शोषण नाही म्हणचे आता मानसिक जावन टॉर्चर दिवची बामण असताची वय मानसिक तसले हक्क पुराय चली एक घरान तू बामणाक तगून बगून चोल का नाही त्या सनसन विषया कोपून कुळार येवची नाही ते मर्यादे भिवन वचू का असल शिक्षण आम्ही आमगेल चलये चेडवांक दिव का गी तशी दिल्ले निमित्त तांणी मुखारसून वारडी जात तर ते मानसिक जावन शोषण जात आसताले तीन ते सैसून घेवन असू का गी ते कशी गेरता खंडित सैसून घेवका म्हणून हांव खंडित सांगना इता म्हणून सांगल्यार आमी चेडूमांक लायक शिक्षण दिवका तशीची धैर्यान एदुरसूचे शिक्षण वरकेना आम्ही दिवका जाता म्हळ्यार कसं जाल्यार तू ऐकून घेवन आसा म्हण नाही चुकी जाल्यार चुकी म्हणून सांगचे तितले एक धैर्य वरकेना एक चेडा आसका आतां हांव एक सांगता आमगेले एक क्वालिटीज म्हणून आसता फेमिनायन क्वालिटीज आणि मस्कुलिन क्वालिटीज फिमेल एनर्जी आणि मेल एनर्जी म्हणून सांगून तुम्ही आता चल्लान कसं केल्यार जातवा तिने ऐकून घेवन आसकावा म्हणचे खातीर केलो केसीस मेगेला येता ताजे खातीर हांव सांगता असं चिलेचेर आमगेल प्रत्येक दादलो मनीस जेवो बायल मनीस जेवो तांगेल प्रत्येक कडेन तूं फेमिनायन क्वालिटीज आणि मस्कुलिन क्वालिटीज आसता फिमेल एनर्जी आणि मेल एनर्जी फिमेल एनर्जी म्हळ्यार कसं जाल्यार इमोशनल जावन आसचें सेन्सिटीव जावन आसचें प्रीती त्याग आमी केन्नाय त्याग करता आसता ती आनी पेशन्स आनी एक फॅमिली ओरिएंटेड आनी आमी छंद दिसका म्हण एक आमकां एक अभिलाषा तसल पुराय एक सहज जावन आसचें मेल क्वालिटीज कसा म्हळ्यार एग्रेसिवनेस एक यंग मॅन म्हणटा पळय आमी तशें एग्रेसिवनेस आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मनी मायंडेड ओट हार्ड वर्किंग त्या पुराय एक मेल क्वालिटीज केलो पटी समस्या कसा केदान येता म्हण सांगल्यार एक वुमन एक बायल मनीशी तिगेल फिमेल एनर्जी सप्रेस करून मेल एनर्जी डॉमिनेंट केल्यार कसं जाता म्हळ्यार ती प्रोफेशनल लायफार एक्सेल जावच्या पुरो जाल्यार तिगेल फॅमिली लायफा ती फेल जाता त्याच धरलो मनीसू तेगेले मेल एनर्जी सप्रेस करून फिमेल एनर्जी वयर गेल्यार तोवय तशी प्रोफेशनल लायफान तूं फेल जाता फॅमिली लायफान तूं फेल जाता एक केस आयल मेगे लागे चिल्ले चल्ले अंडरस्टँडिंग ना एक रिलेशनशिप प्रॉब्लेम कसं जाल्यार म्हणटाना कडेर एक 2-3 पटी उलयताना कळ्ळें ही गेल्या मेल एनर्जी डॉमिनेंट तो नॉर्मलस तेगेल कसं जाल्यार प्रॉब्लेम ही गेल चिक्के डॉमिनेंट आशिल्ले निमित्त हिक ताळ बिना ताळ मॅस का फिमेल एनर्जी ताळ बिना सो कडेन ते कावन्सिलिंगांनी करतरी त्या इम्बॅलन्स आशिल्ला आमी एनर्जी बॅलन्स करका तुमी आतां सांगता त्या मेंटल टॉर्चर आतां उलटा चल्लान चिल्ली एक टॉर्चर केला कसो करका सैसून घेवन आसकावा म्हणून तुमी निमगेला कावन्सिलिंगांनी कितले केसीस सॉल्व जालेले आसा म्हळ्यार केलो पटी तांणी कोपचें आसता किरकीर करचें आसता अशी कोणी आनम्मानय उरलो येता पण आनम्मा तांणी आनम्माल कर्तव्य कसं म्हळ्यार माय मावसच्या पुरो आनम्माच्या पुरो असल सಣ್ಣ सಣ್ಣ संगती तांगेल मना आयले कुडले ते समकुरची कशी म्हण पळोवका ते बेळवूच्या सोडची न्ही आता मेन कारण डिवोर्स आनी म्हणटा पळय आमी मेन कारण कसं जाता म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेल चिल्यांक आमी पेटे वर्डीक सोयरीक सोदिताना हांव केलो रिजन्स सांगतात माय माम आसवा म्हण फर्स्ट क्वेश्चन माय मावशील घरकಡೆ आमी चिल्ली दिनंती एके चल्लो भायर की दूर असका माय माव लुटनातल्यार मात्र दित्तांती म्हळ्यार कंडिशन अर्थ मस्त जनाला आमी आयकलांती त्या एक आसता कडेरी चिल्यांक हांव म्हणलें IQ SQ EQ पुरा ಒಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ जावन आसना संस्कार आसना तस जावन थंय प्रॉब्लेम जाता एडजस्टमेंट कळना बामणा लोट एडजस्ट जावच्या माय माव लोट एडजस्ट जावच्या आनी कोणी आसल्यार एडजस्टमेंट प्रॉब्लेम जाता त्या एक साध्यते आनी एक साध्यते बामणाल सायड दाखोवन तक्का ताण कसल आलोचन करका मेगेल बायल विंगड घरा दाखोवन आयली तिगेल आनम्मा सोणू ती आमगेल घरकड आयला म्हणटाना मेगेल कर्तव्य कसं जाल्यार तिका प्रीती दिवचें तिका अर्थ कोण घेवचें तिका छंद कोण पळोवन घेवचें आनी हात दोन तिका आपोवन हाडला वचन दिवन आपोवन हाडले निमित्त तिका छंद कोण पळोवन घेवचें मेगेल कर्तव्य म्हणून ताणी वरकेन ते आलोचन करका आनी थंय माय माव आसता ती माय मावाल कसं जाल्यार सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುತ್ತಾಲ आनी सुन्नाल मध्य कसले एक चिके आसा म्हण कळतानाची थंय समकोरो पळोवका ते उत्तेजन दिवन आनी के
दूर करची नाही पुत्ताना वारडीक जाल कोडले पू तुम्ही गेल निमित्त दूर जात की सुन्नेल साईड वत्त की मक्क मोक करची उणी जात की असं लाईक इनसेक्युरिटी फीलिंग्स अम्मा तांकां आयला रे प्रॉब्लेम्स जाता सो माय मामा तांगेल कर्तव्य असता आत्ताच पुरा माय माव एज्युकेटेड जाल्ले निमित्त पूत मात्र मेगेलो सून मेगेल नाही तशी एक भावन असता पूत आणि सून दोगजनय मेगेले ती मेगेल सून नाही धुव म्हूण आमी तांकां घेतल्या रे खंडीत प्रॉब्लेम येवचे साध्यता ना शोषण जावचे साध्यता ना हे पुरा कसं गोतस्व मॅटर ऑफ अंडरस्टँडिंग कौन्सिलिंग आणि पुरात मस्त इंपॉर्टंट जातं सीता म्हणारी असल पुरा सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ प्रॉब्लेम्स असताना इमिडिएट सॉल्युशन्स त्या कौन्सिलर लगे वचका म्हणना तुम्ही घरकड्या मालगड असता ती मालगडे समकोर येत आणि एक कारण अशा चिलियला ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ एक चिलिया ಹೊರಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ फोन करून आज कसं जल्ला मायन कसं म्हणलं मामान कसं म्हणलं बामणान कसं म्हणलं तू कसं म्हणलं आज कसं रंदप केलं बट ಪ್ರತಿ एक ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವರ್ಕೆ ನಿಮ್ಗುನು याकडे कसं जात गोस्व त्या चरडाग अभ्यास जाते 40 इवन सन चेरडू मागलेला रे आम्ही तशी पुरो निमगू चन्न स्कूला टीचरेन कसा म्हणला तानी नेबर्सान कसा म्हणला ते आम्ही पुरो निमगिरेल तशी चेरडू वांक एक 40 एक हॅबिट जाता त्या हॅबिटाक आम्ही उत्तेजन दिला म्हणके जाता ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಜತ್ತ ಮಾಡರಿ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ಗುನು ಚಿಲಿಯ ಚರಡು ಅಂಕ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವರ್ಕೆ ಹಾಡ್ ಕೊರ್ಚೆ ಹಾಡ್ ಕೊರ್ನು ಆ ನಮ್ಮ म्हणताती तू वापस यो नक्का बामणाक सोणयो डिवोर्स दिवया सो आत्त वारडीक जल्ले आणि टेन्शन ना मिगेल एक जबाबदार मुगदला म्हणून आ नಮ್ಮನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿ ರಸ್ತ ಜಾಯನ ಕೆದನ್ ಕಸ ಜತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೆದನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎತ್ತ म्हणून सांगचे जायना सो एक संबंध समकोंदवर का म्हणून सांगला रे आमगेले अंडरस्टँडिंग समस्का म्हणून म्हाका दिसता सो एक इतले पुरो हांव कारणात सांगेलच पळय त्या बायलसच्या पुरो बामणसच्या पुरो मायमामसच्या पुरो आनमसच्या पुरो हांगेल पुरा जनाल जबाबदार एक हरडीक सक्सेसफुल जावच का जाला रे इतले जनाल जबाबदार आस म्हणून म्हाका दिसता आता आमगेले चेलिये चेरडूवांक आज आमी उलयताची चेलिये चेरडूवाल विशय तुकुनो ना जाल्यार चेल्ल्या चेरडूवांकय म्हणून दवरया फूड जाल्यार आमगेलें भरलेलें घर आशिल्लें आज्जो बापमा मागीर म्हांतू म्हाव बाप्पा पाच्ची म्हणून भरलेलें घरान तूं जीवन शिक्षण म्हळेल्यार आपोआप मेळटालें तांणी चलची आमगेले बापमान चलची रिती नीती अशा पुरो बापमा ओटू तिगेल चेरडू बाळान चलची रिती नीती ते पळोवन नात्रांक एक नमने शिक्षण मेळटालें आतां न्यूक्लियर फॅमिली आतां हे चेरडूवाले असले तांकां दिवची शिक्षण दिवची जबाबदारी चड जाल्या कोणाक आवस बापसूक तशें आसतना दिनचरी कशी आसूं का तांकां घरा काम सांगू येतवे कितले मटार सांगू येत कितले करूं का म्हण आतां चेडू वाज्जू का तुमी ते ताबळ सांगलें ती बरयता आसा भितर होमवर्क करता आसा कोणी भायर ये न्ही म्हणून आमी जाल्यार कोणें येवचे भितर तांकां सगळें हाण दिवचें खावच्याक खेळलेले ग्लास प्लेट भितर व्हरचे असल पुरो आमी करतालीं आत्ता चेरडूवांक ना ना तू अज्जी म्हणून कुडा बीत तशी दिनचरी कशी आसूं का जीवन शिक्षण कौटुंबिक कशी आसूं का वैमये म्हळ्यार तुमी म्हणला म्हणके पुढे जॉईंट फॅमिली आशिल्ल्या अज्जो मामा मांतू माव बाप्पा पाच्ची पुरा म्हूण सांगून आनी तांगेल चेरडूवा एक घरकड्या पुरा जनान एक वटू आसचे एक संप्रदाय आशिल्ल्या कडे चेरडूवांक शिक्षण जीवन शिक्षण म्हणाल्या ते सहज जावन मेळटा आशिल्लें ताका खंयचे पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट क्लास आतां आमी पेटयता पळय 1000 कटले रुपये दिवन पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट क्लासा पेटोवका म्हणून आशिल्ल्या इता म्हळ्यार पुरा चेरडू जगल्यार वटू न्हिदोचे मलगडाले एक भय म्हण आसता आशिल्लें आतां प्रायवेसी म्हणटा पळय आमगेले चेडूवा सेपरेट रूम जावका म्हाका एक प्रायवेसी जावका हाता एक मोबायल जावका त्या प्रमाण नाशिल्लें तेदना तशें जावन चेडूवांक एक भय आनी मलगडान सांगिल्लें आयकूच तसले एक मनोभाव आशिल्ल्या आनी चेडू ಒಟ್ಟು जावन लढाई करचे कोप करचे चाडी सांगचे मागीर वापस राजी जावचे मागीर वापस ओटू खेळचे ताचे एक पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन एडजस्टमेंट एकला अर्थ कोण घेवचे खंयचे एक सान वस्तू जाल्यार पुरा वांटून खावचे ते सहज जावन फूड जात आशिल्लें आतां कसं म्हण सांगल्यार एक न्यूक्लियर फॅमिली आनू अम्मा दोन चेडू एक कडेन एकच चेडू म्हणटाना आनी दोगय कामां वताचे आवस बापूस कितले प्रॉब्लेम्स मागीर इतले चेडूवाल प्रॉब्लेम्स म्हण सांगला रे ते चेडूवां कावन्सिलींग न्हय आनम्मा कावन्सिलींग जावका म्हण म्हाका कितले किपडे दिसचे आसा तशें जावन हे आमी दिनचरी म्हण एक करपाची जाता दिनचरी म्हण सांगला रे पुरा जावन मोठ्ठो जावन
आम्ही एक डिसाइड करूया दिसा एक वेळा आम्ही पुरा जणांन वट्ट जावन जेवण करका संजे एक वॉकिंग की अर्ध घंटे की 1 घंटे टाइम आम्ही पुरा जणांन वट्ट बैसून आज कसकस जाल्ल्या म्हळ्यार विशयाने कुल्लो का बामणो बायल ते लढाई करचे आर्ग्युमेंट्स करचे त्या पुरा आम्ही चेरडो वाले अवॉइड करका आम्ही पुरा वट्ट बैसून आज ऑफिसा कसं जाल्ल्या स्कूला कसं जाल्ल्या चेरडाला निमगूच की तीन टीचरीन सांगेल कसले विषय असला रे ऐकूच की त्या पुरा आम्ही करका जाता एक संजे एक राउंड वॉकिंग वच्चे बामणो बायल चेरडो घेवन वॉकिंग वच्चे ना म्हणजेला री आमगेल फुडली कालाच पुरा खेळ आसा पगडे खेळू लुडो खेळू कॅरम चेरडू आलोट बैसून एक 10 निमिष खेळचे एक सांजे भजन करचे की पुरा जनान वट्ट करून भजन श्लोक कसले तसल करचे कसले एक ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार आनी घरा कामांत वरकेना हांव म्हणलें आमगेले नॉलेज आमी पास करका म्हूण सांगून पास करचे म्हळ्यार कशी भाशण दिवन न्हय एक अशें कर तशें करका म्हूण सांगून न्हय आमी करतना आमगे लोटू तांकां इन्वॉल्व करचे कामान तू सಣ್ಣ सಣ್ಣ काम इतले सांचेरडा वरकेन तू अवंगल मोडची ताना एक चरडा अवंगल मोडची ते चरड हुशार करता करचिफ दी तू मोडचूचाक ते चरड हुशार करता आम्मान कसं की कट्ट करताना म्हाका एक चुऱ्या कट्ट कोण दिरा एक आंगडी दाखवून एक सामान हाण चल्ली जेव लागे एक आंगड असला सामान हाण दी व्यवहार करता ते चिल्लर वापस हाडचे त्यावे एक एज्युकेशन स्कूला शिक्षे मात्र एज्युकेशन म्हण आमी लेखता ती जाल्यार घरा जीवचे शिक्षण जीवन शिक्षण वरकेन मस्त इम्पॉर्टंट जाता आनी एक कसं म्हण सांगला रे आमगेल चेरडूवांक कष्ट सूख आमी दाखोवन सांगच्यानच आमी भोगेल कष्ट आमगेल चेरडूवान भोगच्यानच आमकां इंजिनियर जावचे जाय न्ही डॉक्टर जावचे जाय न्ही आमगेल चेरडूवान त्या खंडीत तप्पू ना जाल्यार ताजे निमित्त आमी तांकां वंचन करता सांगते मस्त ओवर पॅम्परिंग ओवर प्रोटेक्टिव्ह केलो पेरेंट्स असता ती ओवर प्रोटेक्टिव्ह तशें केल्या निमित्त कसं जाता तांणी चेरडू वायट जावन वता ती केलो कडेन कसल म्हळ्यार फुर्सत येना नम दोग जण काम आवडटा ती तांकां चेरडू कडेन पळोवच्या वरकेन आयकुच्या वरकेन फुर्सत ना तसल चेरडू अटेन्शन सिकींग जाता ती तांकां एक नमने कोण आमगेला उलयच्या येता म्हळ्यार तांणी पाप राखता असता ती सो तांणी सांगचे सन्न विषय आयकूच आमकां ताळमेन येतला रे तांणी होड जाल्यार आमी सांगेल उत्तर कसं आयकता ती सो त्यावे एक पॉयंट आसा आनी आतां न्युक्लियर फॅमिली म्हण सांगल्या एक चेरडू एक दोन्ही चेरडू म्हणटा त्या चेरडूवांक बोर जावचे कोणाले वट्ट मिंगल जावचे ना तशें म्हणटना आमी चिके फॅमिली फंक्शन्स व्हरची तांकां सोशल फंक्शन्स आमी खंय व्हरना ती चेरडू आपण हाडा ती पळय खंयचे रिलिजियस फंक्शन्स यानंत म्हळ्यार आमी अभ्यास करना ती मागीर आमी अभ्यास करना ती कळवा आमी अभ्यास केलेले म्हण छान दाखोवन तांकां आमी कशें अभ्यास करता पळय तशें आसा चेरडूवांक घेवन छान दाखोवन अभ्यास करता फंक्शन्स आवरचे ते व्हरलेले चेरडूवाल रिलेटिव्स आवडटो मानताल चेरडूवा मागेल चेरडूवाल खेळचे एक फुल दीस वचून राबचे पुरा जणांन वटू गम्मत करून आसचे रिलिजियस फंक्शन्स कुटुंबाचे कसले एक कार्यक्रमाक व्हरचे तशें पुरा व्हेल्ले निमित्त चेरडूवांकय ते एक एज्युकेशन तांकां एक विचार कळटा खंयचे आमी इम्पोज करचे न्हय सहज रितीर पळय ते एक आमगे लोटूतच न्ही तशें एक व्हेल्ल्यार आसना चेरडू खंडीत जीवन शिक्षण शिकता ती आनी आमी चेरडू आयकना ती म्हणचे हांव ओपवना ते आमी कशें वाडयता ते पळय आमगेले घरा संस्कार त्या संस्कारा प्रकार तांणी चेरडू वाडटा ती म्हणून हांव नंबिका केलो जेनेटिकल फॅक्टर जाय आसता आनी केलो आमगेल संस्कार आमगेले एनवायरमेंटल फॅक्टर जाय आसता आनी आमी कशें आसता ती आमगेल चेरडू तशें आमी आमकां पळोवन तांणी शिकता ती आमकां पळोवन तांणी बेळवता ती म्हळ्यार आमी उडगास दवरून घेवका सो आमी कशें आसता ती आमी मोबायल सगळो दीस हाता धरून चेरडू मोबायल दिवचे ना पळोवचे ना म्हळ्यार जायना ताका एक लिमीट आसता खंयच्याकय एक लिमीट आमी दिसभर धारावाही पळयचे आमकां धारावाही चुकोवचे जायना धारावाही पुरो कुटुंब बेतूच तसले धारावाही आमगेले चेरडूवान ते पळोवचे ना जी म्हळ्यार जातवा न्हय वा तशें जावन आमी कशें आसा की आमगेले चेरडू तशी म्हणून हांव एक म्हगेले एक नंबिके जावन तशी आमगेले घरा वातावरण आमी तशें करता म्हूण सांगून हांव लेखता सुमती पै तुम्ही येदोळताय मस्त विचारू एक चेलिये चेरडाक ती गेले जन जाल्ली तुकून ती एक जबाबदारी ते एक बायल मनीस जावन वाड चिताय कशी आमगेले हावस बापसुले हे आसूं का चाल चलन आसूं का तांणी दिवचे संस्कार आसूं का ते चेरडाक काल कालाक येवचे तसले मानसिक जवो दैहिक जवो सामाजिक जल्लेले कसले एक समस्या बदलावण तांगेल देहांतगी मनांतगी जावचे ते गुर्तिसून
तक जावका जाल्यार परिहार कशें दिवका, कोण दिवका, कितले दिवका, हे पुरा बद्दल तुम्ही भारी चंद करून सांगले. आमगेल वीक्षकांनी हे खंडित पळोवन आसताची आनी तांणी अर्थ कोण घेवन अशी चलताची म्हण आमी लेखुया. आनी असलो मस्त विशय आसा, बायल बामणान कशें सुका, नातल्यार विद्यार्थ्यांगे लोटू शिक्षकान कशें सुका, नातल्यार आनी मस्त विचार असले म्हळ्यार आप्त समालोचने निमित्त सम करू जावची तसले कितलीगी क्षेत्र आसाची तसले क्षेत्र मुखार सुनू आमी एक घेवन सुमती पैक तांकां घेवन आमी तुमगे मुखार येताची. वीक्षकानो येदोळताय तुम्ही हे कार्यक्रम पळयलेल्याक तुमकांय धन्यवाद. सुमती पै तुमकां हे एक सगळो एक घंटो तुम्ही इतले चंद कोन आमगेले पोरयांक दिलेले एक कान उतरा खातीर भारी तुमकां धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार.